प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 13वो विसवोर वोड 47 ते 53 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 47 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तशेंच एक रांपोण दोरयांत मारल्या उपरांत तिका सगळे जिन्साची मासरी पडटोच ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासरी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात ते पोरगी सुरगीचे राज. काळाचे सोंपाणडे तशेंच जातले. देवदूत भायर सोदतले आनी बऱ्या मनशां मदली नश्ट्याक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यान उडयतले. तुय ती रुदोन करून आनी दांत कोरकोरावन आसतली. नवी तशी आदली स्वता. हे सगळे समजल्यात तुमी. जेजून तांचे कडेन विचारले. ताणें म्हणले होय आनी ताणें तांकां सांगले. म्हणटोच सुर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो दर एकलो दर शास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका गरकारा सारको. नाजरातकार जेजूक नाकारता. ह्यो ओपारी सांगून सोंपतोच जेजू थंयचो भायर सोडून गेलो. आनी प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एक रांपणेची वोपार घालता. आनी भाव भयणीनो, ह्या रांपणेची वोपारीन जी आमी आतां आयकलां तातूंत आमी पळयता की एक मनीस रांपण घालता आनी ताका सगळें नुस्तें मेवता. ल्हान मेवता, व्हडलें नुस्तें मेवता. पूण तो कितें करता, जेन्ना रांपण घेवन तो आतां दर्या कडसून पोत्तून येता रेंवे कडेन, तेन्ना कितें घडटा, तें सगळें जें व्हडलें नुस्तें आहा तें बरोबर एका जाग्यार घालता. सगळें ल्हान आहा तें भायर उडयता. आनी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा हेंच घडटलें जेन्ना तो पोत्तून येतलो. आमी काल ह्या 2 दीस पयलीं वोपार जी जेजून आमकां शिकयली ती जावन आसा घोवाची आनी नेराची वोपार. आनी त्या वोपारीन आमी आयकल्लें की जेन्ना एका मनशान आपल्या शेतान गोंवचें पीक घाल्लें, म्हणजे गोंव रोंपलेलें, एक दुस्मान येयलो आनी नेरां घातलीं भितर. आनी जेन्ना ते वावराडी येतात आनी आपल्या साहेबाक सांगतात, साहेबा ह्या गोंवा मदें नेर कशें आयले, तेन्ना त्या धोनयान म्हणलें की कोणें दुस्मानान येवन हें शेतान नेरां घातलीं म्हणून. आनी ते कितें सजमले की हे सगळीं नेरां काडटले. पूण त्या साहेबान सांगलें नेरां काडिनाका, कित्याक नेरां बरोबर गोंव बी भायर येतले. पूण आयज भाव भयणीनो, ह्या रोंपणीची ओपारीन जेजू कितें म्हणटा, हो एक वेळ येतलो. सुर्गीचें राव जावन आसा एका रांपणीचे जे ओपार दिता. हो म्हणटा जो मनीस एक रांपण घालता आनी तितूंत ताका सगळें नुस्तें मेवता, ल्हान आनी व्हड नुस्तें, आनी तें व्हडलें नुस्तें घेवन तो आतां आपल्या खावपाक वा तें विकपाक घेता, ल्हान तें भायर उडयता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो तेन्ना आमी जी ताचेर भावार्थ दवरला, ताका आमचो सोमयान देव म्हूण मानला, ती सगळीं एक दीस सासणेचें सूख भोगूंक पावतलीं. आनी ज्या लोकांनी जेजूक नाकारला तांचें निसंतन जातलें. ती आतां थंय रोदन करून आनी दान करून आसतलीं, म्हणजे ती फेरनान वयतलीं. आनी तेचे फुडें भाव भयणीनो, जेजू आयज कितें सांगता, तो विचारता तांकां. तो म्हणटा तुमी हें सांगलां तें सजमल्यात. आनी ते कितें म्हणटात, वय आमी सजमल्यात. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू ह्या शिवर्तमानान कितें म्हणटोच म्हणटा सर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो तर एकलो शास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडटल्या एका घरकारा सारको. कित्याक गाय भाव भयणीनो, जेन्ना पोन्न्या कोराराचो लोक म्हणजे कितें, जो धन करता, जो आपूण मागणी करता, उपास करता, हें सगळें करता. कित्याक
तो जावन आसा एका पोन्न्या कराराचो मनीस. पूण नव्या करारान आमी कितें करूंक जाय? फकत आमी भावार्थ धरूंक जाय की जेजून घडलां. भाव भयणीनो, धर्मा वरवीं कितें जाता? धर्मा वरवीं आमी कितें करूंक सोदता? आमचे मागणे, आमचो उपास, आमची नोवेनां, आमचो तेल, आमची मिसां आमी सगळें केलें म्हणून आमी समजता हें केलां म्हणून देव आमचेर एकदम खुशी आसा. पूण ज्या दिसा आमी नव्या कराराची भुरगीं जाता, आमी फकत जें जेजून केलां आमचे पासत, ताणें आमचे पासत घडलां, ताजेर आमी भावार्थ दवरता. आनी जेन्ना जें जेजून केलां ताजेर भावार्थ दवरता भाव भयणीनो, तेन्ना आमी सगळें जें जेजून केलां तें आमी आपणायता भावार्था वरवीं. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरें देवाची भुरगीं जाता, नव्या कराराची भुरगीं जाता, आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता. आतां आमी पोन्न्या कराराच्या भुरग्यां भाशेन काम करिना, फकत भावार्थ धरून जेजूचेर आमी सगळें आमी आपणायता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना कोण धर्मांतल्यान जेजूचो शिश्य जाता, तो आतां जेन्ना दुसऱ्यांक शिकोवन दिता, तो सगळें भायर काडटा, पोन्नें सांगता कितें जालें तें, पोन्न्या करारान कितें जालें तें, नव्या करारान कळ्ळें डिफरन्स तें. आनी हेंच आतां हांव तुमकां सजमणी दिता पवित्र आत्म्या वरवीं की आमी धन करून आमी केन्नाच देवाक खुशाल करची ना, पूण जेजूचेर भावार्थ धरून जें जेजून संपालना करसार ताणें सगळें केलां. आनी त्या वरवीं आतां आमी एक नवी रचना जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता. सगळें भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें आमी आपणायता. आनी आतां आमी खरेंच ह्या जेजूच्या राज्यान भितर सरोन सगळें जें जेजून घडलां तें आमी आपणायता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवोर्त आयच्या 2 वोपारीचेर हे सगळे वोपारी जे जेजू शिकयला ताजेर आमी नियाळ करून केला जाल्यार आमकां कळून येता की आमी फकत आमचो भावार्थ जेजूचेर धरूंक जाय, ताच्या उतराचेर धरूंक जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाय. आमी धन केलो, हें खूब देवस्पण केलें, आमी केन्नाच साल्वार जावची ना. पूण जेजूचेर भावार्थ धरलें जाल्यार जें ताणें घडलां, ताणें संपलां, ताजेर आमी भावार्थ धरली जाल्यार तेन्नाच की आमकां सगळें जें देवान घडलां तें आमकां फावो जातलें. आनी आमी एक खरें जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत, भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावतलें. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी हें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.